आज ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार एक मायनर चेडवाचेर विनयभंग केला म्हणून अशी एक कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या। ही कंप्लेंट म्हणजे ही हेच्या फाटली स्टोरी म्हटल्यार जो सुदेश तारी हो एका फेरीबोटीन खंय तरी एम्प्लॉयड काम करतालो त्या फेरीबोटीन। त्या फेरीबोटीन एका चेडवाचो तेणे नंबर मागपाचो प्रयत्न केलो। त्या चेडवान तो नंबर दिवंक ना, रिफ्यूज केलो दिवपाक, तरी पण तेणे हात धरलो आनी हातीर किस करपाक गेलो तेणे आनी तेच्या मागीर थंयसर बोवाळ जालो। बोवाळ जावन मागीर तेन्ना फेरी धोक्यार पावली तेन्ना ते सगळे लोक भायर सरताले तेन्ना सुद्दां ते चेडूय भायर सरले, ते मायनर चेडूं आहले। तेच्या फाटल्यान परत तेणे गेलो आनी नंबर आपल्याक जाय तो जायत सांगून तेणे परतो तेजो पाठलाग केलो। आतां ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार सुदेश तारी आहा तेजेर आतां खंय तरी विनयभंगाची ही कंप्लेंट रजिस्टर केल्या। ताका 4 दिसाची पुलीस कस्टडी मेळिल्ली आसा आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ती ओल्ड गोवा पुलीस करता। गनीफनाथ तारी वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर।